तोंडभुताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलूचे सांगाता वेताले ताणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलिसाक आनी तिमोथाक जाता तितले वेगी पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू एरोपेगा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनू सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारान भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अळको नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें तुमी अळको नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव, स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना, कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तोच. आखी पृथ्वी बरोवंक एकाच मनशा थावन सगळे मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तगचें तें ताणें थारायलें आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे थावन पयस ना, कित्याक ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव, जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी खरेपणीन ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कडेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकठांवन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें येरोप्यागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंथाक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणनात सगळे तुमी ताच्या दुतांनू, सगळे तुमी ताच्या दोळबारांनू ताची वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. जबाब.
स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाण न्हू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचे बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली परजां. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार: जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो, आनी हो तुमचे सोबें सदांकाळ आसतलो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. देवा संबंदीन सोत उक्तापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदरचें उलोवचें ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो, आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजें कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हणलां, जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ स्वताचे वाटेन चलयतलो, आपले पदरचें उलयना. नियाळाक आदार पवित्र आत्मो, तिसरो जण भोव पवित्र त्रित्वेचो, जो देवा आनी पुता मदें संबंद बांदता, आनी जो पवित्र सोबे आनी लोकां मदें एकवट बांदून हाडटा. पवित्र आत्मो तरेकवार वावर फुडें व्हरता. जिविताची नोसोरणी बदलप, नवा हुवेस, नवी दिशा, मनशा कुळाचें थारण, बावाट उपसयता, निराशयांक जिविताक स्फूर्ती दिता, फळवंत करता, जिवीत देण्यांनी भरता आदी. दर पवित्र संस्कारांत आपल्या वावते जोरी वरवीं देवाची देवीक कृपा फावो करता, आनी जिवीत आत्मीक सुभावपणां भरता. पवित्र आत्मो आमकां वांकडी वाट दाखयना, न्हय म्हूण आमची स्वता काडून उडयना. आमच्या वरवीं आमचे तोंडी आपूण कितें उलोवचें आसा तें पुरगोट करता. तर आयज पयले वाचपांत पावलू आतेनांत वचून देव धर्म नाम पालिपी लोक अनवळखी देवाक बसतालीं ह्या पोरजे लागीं उलयलो, आनी तांकां जिवंत जेजूक मांडून घेवंक हुस्कायली, कित्याक हें सगळें काम पवित्र आत्मो करतालो. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण उलयता तें उतर आपलें न्हय, पूण पवित्र आत्मो उलयता म्हूण सांगता. जें सगळें भासायता, कळयता आनी पुरगोडटा तें काम देवचें आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तें मोहिमेन भरलेलें आसा. तर कसलोय वावर सुरू करतना पयलीं पवित्र आत्म्याक उलो मारुया.
तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सकाळी उठ्ठा आसतना पवित्र आत्म्याक उलो मारून आनी ताचो सांगात घेवन दिसभर आमचो वावर करूंक वावुरया.